आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार. हांव गौरीश परब बामणकर. 10 AM ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पणजे पुलिसांनी धाड घालून 12 लाखांची गवळी वखदां केली जप्त. जाल्यार हणजूण पुलिसांनी आसगांव आनी पिकेन पेंडे ह्या वाठारांनी धाड घालून सुमार 3.93 लाखाचे ड्रग्स केले जप्त. 5 जाणांक केले अटक. अटल आसरा येवजणेचे पयशे 15 जून मेरेन खात्यात जातले जमा. सरकारी येवजण्यांचो गैरवापर जालो जाल्यार करतले खर कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. देशभरातल्या खासगी संस्थांक वैयक्तीक बेकायदेशीर रितीन दिल्ल्यो रान जमनी राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी घेवच्यो परत्यो. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश. प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड करचो तयार. सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश. मोती दोंगरावयल्या घरांचे कोफूसांव सुटना. सरकार कितेंय निर्णय घेवं, घरांच्या पुनर्वसनाक कशीच दिवचे ना जमीन. आखे कोमुनिदाद आपल्या भुमिकेचेर ठाम. राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन म्हादयेचेर केल्लो अहवाल पुरायेन चुकीचो. राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन वास्तवांकडे केला दुर्लक्ष, काँग्रेसीचो आरोप. दिवचल म्हालांतल्या लाटंबरचे पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्याची धाड. चिरे काडपाक लागपी कांय माकनाय केली जप्त. आणि आता खबरो विस्तारांत. अटल आसराचे सगळे अर्ज 15 जून मेरेन निकालात काडटले आनी ते तांच्या खात्यात जमा जातले. घरां बांदपा खातीर गरजेवंतांक 1.5 लाख रुपया दिवपाची येवजण आसा. पूण सरकारी येवजणेचो गैरवापर जालो जाल्यार सरकार कारवाय करपाक फाटीं सरचें ना. तशेंच अटल आसरा खाला घरां बांदपाचे पुरावे सादर करप गरजेचें आसा. येवजणेच्या पयशांतल्यान भुरग्यांनी गाडयो घेतल्यो जाल्यार गाडयो जप्त करून कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. सँक्शन लेटर घेवपाक तुमकां आपयतले म्हणजे परत सांगता, तुमी आतां कोणाक ताका काम करूंक लायला पळय गवड्यांक बी न्हू, ताका काम करूंक लाया. कोणाचें पत्र तुमकां हाडपाचें ताका लायात हांव सांगता. 30 तारखे पयलीं पयशे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकाउंटार येतले, ही म्हाजी गॅरंटी आसा. जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्याय जाग्याचेर मंत्री आमचो गोंय भरांतलो भोंवत आसा, वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आनी सगळ्यांक पोटतिडकीन काम करून घेता. हे कित्याक तर आमकां खरेंच लोकांक गरज आसा आनी त्या लोकांक ते पयशे मेळूंक जाय म्हणून ह्या 30 तारखे पयलीं पयले 75,000 रुपया मेळटले. उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले. 15 जून म्हणजे तुमी लक्षात घेयात, एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो. म्हणल्यार तेय बी कशें सांगता हांव, 75,000 रुपया घराक फोडलेल्याचो फोटो मारूंक जायो. ओके, ती बिलां लावली आनी परत तेणी रिसीव असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगायतले तुमी वांगडाच घेवपाक जाय. तेच्या उपरांत उरलेल्या 75,000 रुपया गाडी घेवंक पयशे दिले जाल्यार येवचे ना. नातवांक बी गाडी घेवन घेवपाची ना ही. जाल्यार जर तें जायत न्ही जाल्यार आमी उरलेल्या 75,000 रुपया दिवचे ना. दिल्या ते सुद्दां परत घालतले. कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणटा ती गाडीच परत घालतले ह्या पयशे. हांव खोटें सांगना. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा, सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय, दुसऱ्या कामाक न्हू. म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें, 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा ताणेंच ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो. 3 लाखाच्या वयर जेचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो न्ही. आमकां जर चुकून कळ्ळें, कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले. म्हणजे सरळ म्हणचें आसा आणि जे बेनिफिशरी एंटायटल जातात तांकां बेनिफीट आमकां पावसाच्या पयलीं घालपाक जाय आनी त्या उद्देशान आमी संपूर्ण मतदारसंघां भितर आतां प्रत्येक दिसा प्रत्येक मतदारसंघां भितर कॅम्प लायिल्ले आसा. हो 5वो कॅम्प जावन आसा. आतां पर्यंत आमी प्रोसेस केल्ले ते सादारण 600च्या वयर अर्ज आमी आयज प्रोसेस केले आनी म्हाका दिसता की 4-5 दिसांच्या भितर तांचे बेनिफीट
अकाउंटाचेर पयशेय वतले. मोती डोंगरावयले घरांचे कोफूस हांव सुट्टा सुटाना. मोती डोंगरावयल्या जमिनीत जी घरां आसात ती जमीन आखे कोमिंदादीची. कोमिंदाद आपली जमीन सोडपाक कशीच तयार ना. तांकां ही जमीन खाली करून दिल्ली जाय. पूण मडगांवच्या आमदाराच्या आधाराक लागून ह्या घरांचेर आजुनूय कारवाय जाल्ली ना. उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर घरां सरकटत मोडून उडोवपाचे आदेश दिला. दुसरे वटेन सरकार कोमिंदाद जमिनीवयली घरां कायदेशीर करपाक सोदता. ह्या बोवाळांत मोती दोंगरावयल्या घरांचे भवितव्य कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. मोती दोंगरावेल्या घरांचे कोफुसांव सुट्टा सुटना. मोती दोंगरावेल्या जमनीत जी घरां आसात ती जमीन आखे कोमनिदादीची. कोमनिदाद आपली जमीन Mudi Dongor's full area where illegal constructions are going on is in the High Court. And in the High Court, this has been given to us as status quo, the verdict that had come. After that, in 2019 also the court came up, but nothing has happened. Concrete things have happened there. Please tell me. आणि आयडेंटिफाय जाल्या सुद्धा होय सगळे आयडेंटिफाय हे कोण डिमॉलिशन नोटीस काढ मागीर ते एपीला गेले न्ही. ओके सो आतां मुखाल्लो प्रोसिजर तुमगे कितें आसतलो? At now when the High Court resumes, then the High Court itself has to bring this up. Of course, our advocate will go and ask for the commencement of these proceedings, but it is the High Court's case because they have come under that 3 of येस PIL 3 of 2025 or 24, I think. 25, sorry. आशिल्ली. मडगांव पालिकेन या घरांचो सर्वे लेगीत केल्लो. आता ही बांदकामां वाढून 325 पाव. अनेक इंटरेस्टिंग हें आसा म्हणल्यार कांय वर्सां आदीं जेन्ना मोती दोंगरान सर्वे जाली त्या टायमार म्युन्सिपालिटीन स्वता 112 स्ट्रक्चर्स आयडेंटिफाय केली. 112 घरां समजला. आतां जेन्ना आमी पळयतात की रिहॅबिलिटेशन कितें तरी करपाक सोदता तेन्ना 325 स्ट्रक्चर्स म्हण दाखयता. आतां ती एडिशनल कशें येयली खंयच्यान येयली तें आमकांय खबर ना सांगपाक. आनी जेन्ना 112 स्ट्रक्चर्स हे जाल्ले आहा आयडेंटिफाय जाल्ले आहा थ्रू म्युन्सिपल सर्वे आनी नोबडी एल्स बट थ्रू एक्चुअल म्युन्सिपल सर्वे जाल्यार ती 325 कशी जाली. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार 112 युनिट्स आहा जाल्यार म्युन्सिपालिटीन आतां एसेसमेंट केल्लें आहा फॉर हावस टॅक्स फाटीं पार्लिमेंट इलेक्शना पयलीं तुमकां खबर आसा सगळें गाजलें तें. तातूंत 112 परस कितलेशे प्रमाणान सुबेज युनिट्स एसेस केल्ले आहा. सो म्युन्सिपालिटी हॅज गॉन एगेन्स्ट देअर ओन सर्वे म्हणल्यार जाता. कित्याक म्युन्सिपालिटी सर्वे 112 दाखयता आनी नेरली 200-300 सुमार हें दाखयता प्रिमायसीस एसेस फॉर हावस टॅक्स. आनी वर्स्ट म्हणल्यार सांगपा म्हळ्यार हेंचे भंग दिसता म्हाका कित्याक आनी बरोवन दिल्लें आसा मडगांवच्या आमदाराचें ऑफीस हेल्प करतालें तांकां हे एसेसमेंट करपा खातीर आनी तातूंत तांचे कडेन बरोवन घेतल्या की माय स्ट्रक्चर इज इलिगल एंड आय एम ओनली आस्किंग फॉर हावस टॅक्स एंड आय वील नॉट ऑब्जेक्ट इफ इट इज डेमोलिशन. हें सगळें बरोवन दिल्लें आहा समजला. त्या टायमार तांकां कोण सेव करपाक शकता तें आतां पळोवपा पडटलें कित्याक अननेसेसरी पयशे ते बरें आहले एक फावटीन स्वता ते बरोवन घेतिता थ्रू मारगांव MLA ऑफीस समजला. आनी आज तो म्हणटा की जब तक मागीर हूं कोई हात नाही लगायला हेणी तांकां वयल्यान त्रासाक घातल्या आयडेंटिफाय करून बरोवन दिवन की आमी इलिगल आहा म्हणून त्या लोकांनी नियाड करपा जाय की हे भाशेन तो फटयत म्हणटा सगळ्या लोकांक. जे पर्यंत ते तांकां वोटींग हें आसतलें त्या टायम पासून तांकां सांबाळपाक सोदतालो तो. नाजाल्यार तांकां हे भाशेन तांकां रस्त्यार घालपाची तेजी इच्छा आसतली आनी कांय ना. बरें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन म्हादयाचेर केल्लो अहवाल पुरायपणान
पक्षपाती आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसान केला. ह्या अहवालात राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन वास्तवाकडे पुरायेन दुर्लक्ष केला. IISc, IIT मुंबय, ATRI आणि सर्वोच्च नार्वेच्या उदका संशोधन संस्थेन म्हादयचें उदक घुंवडायलें जाल्यार कितें दुश्परिणाम जातले त्या विशीं आदींच शिटकावणी दिलेली आसा अशें आसतनाय दर्या विज्ञान संस्थेच्या अहवालात वेगळेच मुद्दे मांडल्यात अशें विर्यातो म्हणटा. काल आम्ही मुख्यमंत्र्याचे रिएक्शन पळयलें की तो सांगता की आपूण तो अजूनही रिपोर्ट पळोवना म्हणून. आता हो रिपोर्ट एप्रिल 2024 आयला म्हणजे जवळपास 1 वर्ष जाऊन गेले आणि सरकार जे म्हणता, मुख्यमंत्री म्हणता की म्हादय आपल्या आवयपेक्षा व्हडली, की आमकां कितलो सिरियसनेस आसा म्हादयचेर हें दिसून येता. 1 वर्ष जो रिपोर्ट येता आणि सरकाराक टाइम ना तो रिपोर्ट पळोवपाक, विच शोज दॅट वॉट अँड हाव सिरियस दे आर अबाउट म्हादय डायव्हर्जन. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो स्टँड म्हादयचेर हो कायम उरतलो. वी विल मेक शुअर की जे डायव्हर्जन थंय इलिगल पद्दतीन जे चल्लां हाचेर गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो विरोध आसतलो आणि वी विल फायट टू प्रोटेक्ट आवर रिवर म्हादय. Even a high command had told, म्हाका 2 वर्सां पयलीं न्ही, you have to fight for Goa, let them fight for Karnataka. This is your right. How can we allow somebody else to dictate terms? But do you all keep a discussion on these things? No, not required at all. When we are backing the government, न्ही, आम्ही गोंयच्या सरकाराक बॅक करता, win this case. But थोडे महिने जाले, we got in touch with some NGOs in Karnataka. तांकांय आमची भासाभास जाली, डिस्कशन जाले, we shared notes, and they were also convinced that yes, गोंयांत न्ही कर्नाटकूय डिस्ट्रॉय जावपाचें आसा. आता ते NGOs तांच्या सायडीक लढाई स्टार्ट केल्या. They have been having extensive awareness programs there. Belgaum district, Khanapur district, people are now angry. ते म्हणटा आमकां डायव्हर्शन नाका because the Mhada is diverted, they are also destroyed. Secondly, एक महाजन कमिशन म्हणून आयिल्लें खूब वर्सां पयलीं. इट इज अबाउट डिसायडिंग खंयचे एरिया महाराष्ट्राक पडटले, खंयचे एरिया कर्नाटकाक पडटले. याद आसा खुबशी झगडीं जाताली, लोक रायट्स जाल्ले, मेल्ले. What did Mahajan Commission say? Some areas they say it belongs to Maharashtra, some areas belong to Karnataka. When this thing has not yet been implemented, तुम्ही हे म्हादय which is आमकां खबर ना त्या सायडीक, गोंयचे तर आमी फायट करता आमकां जाय म्हण. Between Maharashtra and Karnataka there is a dispute. Which will go which side? Then how can you divert? How can you build these dams when Mahajan Commission has not been implemented? Legally पळयत जाल्यार खुबशे आसा. हे गोंयच्या सरकारान हाडपाक जाय, यूज करपाक जाय all these argument. They have to get in touch with Karnataka, this Maharashtra. If you tell me I will initiate talks with Maharashtra rather than Karnataka, बाबा तुम्ही त्रासान तुमचे हे केला, बंद केला. Let's join the hands and fight. शुक्रारा दिवचल मालांतल्या लाटंबरचे पंचायत वाठारात चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान धाड घातली. ह्या वेळार चिरे काडपाक लागपी कांय माखनांय जप्त केली. दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबरचे मय आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. हे बेकायदेशीर चिरे खणींचेर खण खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबरचे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खणीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवलेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली. हे खणीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरे खणीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केली
आतां पळोवचें पडटलें खण खातें हे बेकायदेशीर चिरेखणीचेर कितें कारवाय करता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत गोंयकारांक नाल्ल सध्या कुस्तार जाला. रानटी जनावरां तशेंच सैमीक आपत्तीक लागून नाल्लाचें उत्पादन सामकें देंवलां. अशें सगळें आसतनाय आतां नाल्लकारां मुखार एक नवें संकश्ट उप्रासलां. फोंडे आनी धारबांदोडे म्हालांत एका विशिश्ट प्रकाराच्या रोगाक लागून माडाचे माड जमनीचेर आडवे पडपाक लागले. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. फोंडे आनी धारबांदोडा म्हालांत माडांचेर रोग आयला. माडाचे माड अशे जमनीर कोसळून पडपाक लागल्यात. फाटली 2-4 वर्सां जालीं खंय हे रोगाचो खेव आयला. आमचे हांगासर माड असले ते सगळे माड हे खंयच्या तरी रोगान येवन सगळे काबार जाले. हांगासर म्हाजे शेजाराक आमचे चुलत भावाचे आहा तेंचे सगळ्यांचे आहा आनी सगळेच माड काबार. खंयचो रोग येता तोच कळना कितें. आनी ताका लागून आयज माड लावप म्हणल्यार मोठो एक परिणाम मोठो जाल्लो आहा. माड लायिल्ले आमकां खावपाक मेळना म्हण त्या खातीर आमकां एक रोगाचेर उपाय म्हणतो सोदून काडचो सरकारान अशें आमी एक हें करता. आमी एग्रीकल्चर पोरव पयल्या आमी कळयता पूण तेंचेर जो ICRान हितून कळयल्लें पूण थंयच ना तेंचेर उपाय ना ICRान. सो केन्नासून हो रोग पसरला? एका आतां जाले 2-4 वर्सां जालीं म्हाका दिसता एका ह्या रोगाक. ह्या वर्सा चड जाला. आतां हेवटेन सगळे लायनी सगळे माड कंप्लीट काबार जाले. हय हो माड त्याच हेका लागून तेन्ना एका आमी पळयला हांगा हें करून पळयलें म्हळ्यार ते आमकां मेळना. बारीकसो किडो कसो दिसलो आमकां हेजेर. एक किडो बारीकसो दिसलो आनी तितून तो माड कंप्लीट गेलो मागीर. आनी मरता म्हणून केन्ना कळटा जेन्ना सगळे होता तो माड पळय तो आतां तेका हें लागलेलें तो कसो दिसतालो माड वयल्यान खायत सामको सकयल्यान दिसलें. जेन्ना सगळी चुट्टा बावली तेन्ना मागीर कळटा माड मेलो म्हणून. तेजे पयलीं कांयच कळना तेंचे. तेन्ना हेजे गोवोरमेंटान हेजे उपाय करपाक जाय. शिवडीच फक्त अशी वयता आनी शिवडी केन्ना कळटा ती सगळें खावन जातकूर मुळा वयतकूर मागीर तो असो हे पडटा आनी तेन्ना कळटा माड मेलो म्हणून. ना उपाय काय करूंक मेळना तेका. आनी लागीं ना न्हू तो वयर वचून हें करतलो. आतां हांगा लागीं म्हणून आमकां कळ्ळो हांगा आमी खापमान पळयलें तेन्ना उपाय नासलो तेजो खापमान. पयलींच वानर, खेती, शेकरो हे सारकेली रानटी जनावरां शेतकारांक उपद्रव थारता आसतना आतां हे अशे तरेच्या रोगान भाटकार कुळागरकारां मुखार नवें संकट. म्हटल्यार नाल्लाची दर वाडपाक 2 कारणां आसा. एक म्हळ्यार खेती आसा, शेकरो आसा आनी हो रोग. ह्या 3 हितून माड मेले आनी शेकरो जो लागता पळय तो खेती आनी शेकरो म्हणटा तो एक बारीक फळ आसता तेच खावन काबार केले. म्हणजे जो नाल्ल जावपाचो आहा तो नाल्ल आयज जायना ताका लागून आयज रेट वाडलेलो आहा. ह्या भाटान अशें कितें समज एक भाटान समज एक 500 हजार नाल्ल मेळटाले त्यात 1000 मेळपाची परिस्थिती ना अशी हे जाल्ली आसा. सो शेतकऱ्यांक नुकसान जाल्लें. शेतकऱ्यांक नुकसान जाल्लें आनी हेजे गोवोरमेंटान खरें म्हणजे हें करूंक जालें. फॉरेस्ट म्हणटा कितें खेती पडटकूच तुमी नाल्ल हाडून तुमी आमकां एकठी करा. कशें हाडटले पुरोडो नाका आमकां नाल्ल हाडून तुमकां दाखोवपाक बोणे हाडून दाखोवपाक. पोरू वर्सा खंय चड पावस जाल्ल्यान माडाच्यो शिवड्यो कुसल्यो. हे शिवड्यांचेर 2 तरेच्यो किडी बुराक मारून तातूंत खंय तांतयां घालतात. हाचेर उपाय आसा. जे शेतकऱ्यांनी उपाय केला तांचें लुकसाण जाल्लें ना म्हणून धारबांदोडेच्या विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यान सांगलें. माडाक न्ही मुख्य जी शिवडी आसता तिका रायनोसरस बिटल किंवा रेड पाम विवील म्हणून 2 प्रकारचे जे बिटल्स आसता ते थंय शिवडेक बुराक मारता आनी थंय आपली अंडी घालता. सो कितें जाता पावसान जेन्ना गेल्या वर्साक जेन्ना पावस खूब पडलो तेन्ना ते शिवडेन उदक भरून ते बुराक जाल्ल्या शिवडेन उदक भरून थंय शिवडी कुसली बऱ्याच जाणांची. सो कमी वेळान खूब पावस पडल्या कारणान त्या वेळार प्रत्येकाक पाडेली उपलब्ध जावना किंवा वयर वचून वखद घालप जर केलें जायत पाडेली घेवन जर ती शिवडी निवळ करून मँगोझॅप म्हणून वखद मेळटा तें जर त्या शिवडीन घालून ती शिवडी निवळ करून वेवस्थीत वखद लायलें जायत जाल्यार जे माड मरता तेंचेर उपाय म्हणून ते करपाक जाता. ते माड वाचूं शकता. एक प्रत्येकाचे एक 500 अशे गेल्ले आसा म्हणजे मोठ्या प्रमाणान अशें ना. थोड्यांनी काळजी घेतली तेंचे जे ल्हान माड आशिल्ले तेंची खुबश्या शेतकऱ्यांनी काळजी घेतली आपली वेवस्थीत वखद लावन आनी तेंचे माड वाचलेले बी आसा. सो मेन डिजीज तेकाच लागून जाला. हय. सद्याक गोंयांत फकत जमिनींचो वेव्हार चल्ला. गांवांनी लोक आतां आपल्यो जमिनी भाटा कुळागरां विकपाक लागल्यात. दुसरे वटेन जे शेतकार अजून शेतां भाटां सांबाळून आसात तांकां रानटी जनावरां आनी हे अशा रोगांचो खेव बादपाक लागला.
शेतकऱ्यांच्या हे समस्येचेर उपाय काडपाक सरकाराक अजून येस आयिल्लें ना ही वस्तुस्थिती. सरकारान हेजेर गंभीर दखल घेवची आनी ह्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. कलांगूट खोबडा वाठार आशिल्ली दर्यादेगेचेर आशिल्ली सैम संपदा कोणे तरी नश्ट केल्ल्यान शेनवारा कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या फोरमान आंदोलन केलें. ह्या विशीं तांणी कोर्टात आनी कलांगूट पुलीस स्टेशनात लेगीत कागाळ केल्ली, पूण आजुनूय कसलीच कारवाय केल्ली दिसून येना. बेगोबेग ही वनस्पत आनी जैव विविधताय नश्ट करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यां सयत कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केल्या. We were actually shocked to see this such a gross violation that is being committed on Kalamut, very close to my place. This is a very important shrub. This is known as jeel, and आमी तेका कितें म्हणटा लिंगोड म्हणटा आमी तेका. And this is one of the plant that holds that sand dune. It protects the sand dune. आता पयशे जाल्यार तुमी सगळ्या दर्याचेर जर पळय sand dune आसा थंयसर ते जिली जाल्या ताचेर वयल्यान. And not only that, this is a protected species which is medicinal. What I know of, at least 2 companies from Chennai is actually making cough syrup for cold from this very plant. Also, this medicine is being used for women's menstrual cycles, for issues with that. This is a medicinal plant. आणि अशे हे बाबतीन त्यांनी अशें कातरून उडयलां आनी they are giving some silly reasons. It is not acceptable. And as the biodiversity committee, and on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this. आमच्या प्रेसिडेंटान आमी कंप्लेन केलेले आनी आमकां हायकोर्टाची ऑर्डरीन ते बंद जालेले. आता परत जाला. इतले वेजिटेशन कातरप इट्स नॉट अ 1 डेज थिंग. हे खूब दीस जाले आसतले कातरलेले आहा आनी मागता आमच्या लोकल ऑथॉरिटींकूय हेचेर घेवचें, कित्याक लोकल ऑथॉरिटी आतां न्यू स्ट्रेन काडला फकत लोकलांक कोटा करपाक, बट असले दिल्लीवाले भायले पळय आहा तेंचेर कसलेंच एक्शन जायना. गुन्यांव फाट्यान पाटो पणजे धाड घालून 12 लाख रुपया मोलाची 91.934 ग्राम MDMA घुवळी वखदां जप्त केली. ह्या प्रकरणात पोलिसांनी कर्नाटकांतल्या उडपीच्या साजीर मोहम्मद अली, मोहिद्दीन PM अब्दुल्ला, अश्मीन आणि मोहम्मद अहमद सुहेल ह्या 3 दुबावितांक अटक केल्या. तांच्या कडल्यान 1 कार आणि ड्रग्स तस्करी खातीर वापरिल्ले 7 मोबायल फोन जप्त केला. जाल्यार हणजूण पुलिसांनी आसगांव आणि पिकेन पेंडे ह्या वाठारांनी धाड घालून सुमार 3.93 लाख रुपया मोलाचे कोकेन, MDMA आणि चरस जप्त केल्यात. तशेंच ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 दुबावितांक अटक केल्या. वेर्णा उद्देगीक वसणुकीत स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यान कामगारांक काळखांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले रस्त्या वयल्यो स्ट्रीट लायटी पेटनात. रातच्या वेळार चलया लेगीत कामा वयल्यान सुटून ह्याच रस्त्या वयल्यान वतात. ताका लागून राती कडेन एकाद्री घडणूक घडली जाल्यार ताका कोण जापसालदार असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. हांव आसा वेर्ना IDC गेटीचेर, जी टायटन गेट म्हणटात ते गेटीचेर आसा आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात हांगा फाटल्यान कितलो काळोख आसा तो. जाल्यार हो जो काळोख आसा तो पळयल्यार अशें दिसता की हांगा जी स्ट्रीट लायट आसा ती कंप्लिटली बंद आसा. आनीक फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा हांव जेन्ना लेबर्सां कडेन उलयतालो, जे कामाचे सुटोवन जे वयतात तेंचे कडेन उलयतालो, तेंचे कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळी फाटले कितलेशेच म्हयने जाले जाल्यार हांगा ही जी लायट आसा, हांगा स्ट्रीट लायट आसा, हांगा असोच काळोख आसा म्हणटात ते. जाल्यार एक अजापाची गजाल की हो जो जागो आसा हो वेर्ना IDCचो मेन जागो, मेन एंट्रन्स तसोच मेन एक्झीट म्हणटात.
जाल्यार हांगा काळोख असो पळयलो जाल्यार खुबशे अशे प्रश्न येतात की प्रशासन हांगा केन्ना लक्ष घालतले, कित्याक हांगा मेन जागा असल्या कारणान हांगासल्यान भायर वचपाक येवपाक खुबशीं चलयां सुद्दां काळोख जातकीर ती आपले घरा वचपाक लागून हांगा बसीक रावतात, ती आमी पळयतात. पूण हांगा काळोख आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोक आमी अशें पळयल्यात मोबायलाचे फ्लॅश लायट पेटोवन वाट सोदीत म्हणटात तशें मोबायलाचे फ्लॅश लायट पेटोवन आपले बसी कडेन बस स्टॉपार वयतात, तेवूय आमकां दिश्टी पडटा. सो हांगा प्रश्न असो येता की हो जो काळोख आसा हो वेर्ना IDCन ही जी मेन जाग्याचेर ही स्ट्रीट लायट बंद पडलेली आसा ती, सो अशी करता ह्या माध्यमांतल्यान ह्या न्यूजांतल्यान एक अशी मेसेज प्रशासना कडेन पावतली की वेर्ना IDCन हो जो काळोख आसा तो काळोख बेगीनचे बेगीन हांगा जे लायट्स स्ट्रीट लायट जे पोल्स आसात ते स्ट्रीट लायट्स कनेक्शन बेगीनचे बेगीन येतले आनी हांगा उजवाड जातलो. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, वेर्नासून. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.